काल आज आणि फाल्यां. नमस्कार, हांव वॉल्टर नंदळीके. आज हांव एक स्पेशल टॅलंटाक म्हजे सांगात काणकोण आयला. आमच्या स्टुडियोंत आसा. ताचें नांव हर्षल नरोन्ना. हांगाच कोडयालचे गांवांत बिजयचे मोगाचे न्हू. आमकां सबार फावटी आमच्या जिणयेंत कालें जाता की म्हळ्यार आमकां जाय जाल्लें सगळें आमच्या सांगात आसता, पूण खंयी एक थोड्या गजाली आमच्या सांगात आमकां उणेपण आसता. देव भोवशा आमकां टेस्ट करता हर एकल्याकी, पूण सगळें जाय जाल्लें एकल्याक तो दिना आनी थोड्यांक टेस्ट करता, चॅलेंजस दिता. ह्या भुरग्याक हर्षलाक एक मेजर चॅलेंज दिला, बट ताणें तें चॅलेंज पॉझिटिवली काणून लायफांत कशें फायट करचें, दुसऱ्यांक कशें इन्स्पायर करचें आनी ते मतींत कितेंच नेगेटिविटी काणगे नासतना हांव परफेक्ट आसा म्हणून दाखोवन ताचें साधन कितें आसा, ताका कितें करूंक आसा ताज्या विशयांत मेटां काडणेचें तें एक दैरादीक चली आमच्या सांगाता. आज म्हजे सांगाता बसुल्ले तुमी ताका टीव्हीच्या स्क्रिनाचेर पळोवंक पुरो, पूण ताका खाली 10% मात्र दिश्ट आसा, 90% ताका दिसना. आनी ह्या 10%त कितें दिसता तांतूं तें व्हडलें ताणें साधन केलां आनी तांतूं एक ताका अभिनंदन फावो. आनी तुमी खंडीत जावन म्हजे सांगात जॉयन जाताल्यात ताका कॉंग्रॅच्युलेट करूंक, ताका अभिनंदन करूंक. कित्याक म्हळ्यार आयले वार चलिल्ल्या PUC एग्जामांत, सेकंड इयर PUCच्या एग्जामांत ताणें आउट ऑफ 600 578 मार्क्स काडल्यात. आनी कांय कन्सेशन ना, ह्या स्पेशल कॅटेगरीन न्ही. परफेक्टली दुसऱ्या भुरग्या सांगात तें शिकलां, दुसऱ्या भुरग्या सांगात तें वाचलां, दुसऱ्या भुरग्या सांगात एग्जाम बरयल्या आनी नॉर्मल आसून कितलेंगी एफर्ट्स घालन शिकल्ल्याच्या की चड आनी बरे मार्क्स काडन तें आमकां सगळ्यांकी विशेश जावन एक आमच्या स्टुडंट्सांक, यंगस्टर्सांक तें एक रोल मॉडेल जालां. आनी आज ताज्या विशयान हांव ब्रीफली, सद्दां मस्त उलोवंक वचना, ब्रीफली ताच्या मतींत कितें भोगता, कितें आसा आनी तें आमकां कशें इन्स्पायर करूंक शकता आनी ताज्या एजीच्या भुरग्यांक, स्टुडंट्सांक ते कशें इन्स्पायर करूंक शकता तें आमी ताजे कडेन हांव ब्रीफली विचारता. हर्षल, कॉंग्रॅच्युलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. थँक यू सो मच. सेकंड इयर 578. थँक यू. वय कॉमर्स, रायट? वय. तुका फेवरेट सब्जेक्ट खंयचो तुजो? म्हाका मॅथ्स आनी लँग्वेजीस मस्त लायक, स्पेशली इंग्लीश. ओके, तुका कॉमर्स आनी मॅथ्स आसलें गे? वय, कॉमर्स आनी वय. कितले मार्क्स मेळ्ळे मॅथ्सान? मॅथ्सान म्हाका 98 out of 100. 98 out of 100. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, बरें. हर्षल, तुका आतां खाली 10% मात्र विजन आसा. वय. हांव दिसता वय. लागी आसा, वय. बट पयस आसले तुका दिसोंक आनी कशें जाता. बट तुका पळयतना तूं कंप्लिटली एक नॉर्मल भुरगे बरी आसाय. कित्याक म्हळ्यार तूं तशें तुका ती संवय जाल्या आनी तूं खंय तुका दिसोंक दिसना, कळोंक कळना. पूण हे प्रॉब्लेम तुज्या बर्थांत आयिल्लें गी या केदळा कशें स्टार्ट जालें? ना, सो एक्चुली हे प्रॉब्लेम म्हाका स्टार्ट जाल्ले हांव एक सेकंडांत आसतना, टुवर्ड्स दी एंड ऑफ सेकंड स्टँडर्ड म्हाका कळ्ळें की म्हाका हे एक इश्यू आसा. म्हजे बर्थडेच्या टायमार म्हजे मम्मीन तिणें नोटीस केलें की हांव कोणाक दुसऱ्यांक पळोवन हांव मम्मा म्हणून आपोवन आहलें म्हणून. सो तशें तिणें म्हाका बऱ्या चॅकअपाक म्हणून आनी एक दीस पळयतना हांव अशें म्हजें बूक काडून घेवन हांव सायडीर एक जनेला लागीं वचून हांव पळोवन आहलें. सो ताका तें एक तर एबनॉर्मल जालें एकच पटी. अँड ताकाच आमी मास्कत हाडलें आनी म्हाका तें मास्कत डॉक्टरा कडेन व्हेलें. इमिडिएटली तांणी सांगलें की मस्त सिरियस कांय ना, आतां सिरियस इश्यू म्हणून न्हय, बट काल म्हणून आमकां डायग्नोज करूंक जाता ना, तुमी ताका इंडिया व्हरा म्हणून. सो इमिडिएटली त्याच म्हयन्यांत हांव आनी म्हजे पेरंट्स इंडिया आयल्या आनी म्हाका बँगलोर नारायण नेत्रालयाक व्हेल्लें. नारायण नेत्रालयान म्हजें ते इश्यू डायग्नोज केले ताणें. इट इज कॉल्ड रेटिनल डिस्ट्रॉफी. सो अंतूं काल जाता म्हळ्यार इट्स अ प्रोग्रेसीव डिजीज. सो एज इयर्स गो ऑन म्हजे दिश्ट उणी जावन वता. सो बॅक देन म्हाका कितले दिसताले ताचे की सुमार उणें आतां म्हाका दिसता, बिकॉज सुमार वर्सां गेल्या. सेकंड स्टँडर्डांत डायग्नोस जाताना म्हाका दिसता तुका एक 40% तुजे वय
आसली दिसता वय ना 40% नातली नातली 60% तुका आसली, वय. आणि तुका एव्हरी इयर ती उणे 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 जावन उणे येताली. जावन वता वय आणि तू व्हड जावन येताना तुका तें कळलें गी वय. फील जालें गी वय सो ॲक्च्युली हांव ल्हान आसतना म्हाका तें कांय हांव नॉर्मली अशें खेळून आनी आसलें आनी म्हाका बोर्ड आनी परत समज दिसतलो मात्र एक सेकंडांत येताना म्हाका एन लेटर ते एम्मा बरी दिसचें यू ते म्हाका विया बरी दिसचें जाल्यार परत कन्फ्युजन आनी पुरो म्हजें स्पेलिंग एरर्स जाताले सो तशें म्हाका म्हणजे टिचरीन म्हाका ॲक्च्युली क्लासी मुखार आपोवन तेणें म्हाका विचारलें की तुका काल्याक म्हणून जोर केल्लें म्हाका त्या दाळा म्हाका रियलायज जालें की म्हाका बोर्ड दिसचें बंद जालें म्हणून स्लोली अँड एज इयर्स प्रोग्रेस म्हाका स्लोली लोकांची वळख कळचें म्हाका तें इल्लें उणें जालें उणे जावन आयलें वय ओके तू मस्कतान कितली वर्सां आसली मस्कतांत आय वॉज बॉर्न इन मस्कत आनी एक 10th म्हणसर हांवें थंय केलें PUCक हांव हांगा इंडिया आयिल्ली ओके 10th म्हणसर तू नॉर्मल स्टुडंट्स आउट करता आसली वय 10th प्रॉब्लेम नो दुसऱ्या भुरग्यांनी आनी परत तुका कशें ट्रीट केलें ती दुसऱ्या भुरग्यांनी सो इनिशियली दुसऱ्या भुरग्यांक इल्लें कश्ट जाता म्हजे वांगडा एडॅप्ट करूंक बिकॉज म्हजे वांगडा बसल्यार दे हॅव टू रीड फॉर मी बोर्डार आहलें नातल्यार हांव खंय वताना म्हाका तांचे वांगडा तीं काली दाखयल्यार म्हाका पळोवंक जायना बट ओवरऑल ॲक्च्युली पळोवंक गेल्यार देर वॉज नो बुलिंग म्हाका केदाळी रॅगिंगाचें फिलींग येवना दे वर ऑल व्हेरी नायस विथ मी अँड there were certain people who have helped me greatly म्हजे classmates जावन दी especially teachers जावन दी म्हजे management जावन दी they have always guided and they were able to tell me की अळे अशें अशें बोर्ड वाचचें म्हजे वांगडा लायक नॉर्मल आहलें बरी ओके So तू SSLC कितले पर्सेंट मार्क मेळ्ळे तुका 98% 98% Yes. वाव 98% मार्क्स मेळोन तुवें मागीर कॉमर्स चूज केलें न्हय वय ओके SSLC जाताना तुका कालें बगलें म्हळ्यार तुका कालें जायचें म्हणून म्हळ्यार मागीर डिग्री जाल्ल्या उपरांत सो SSLC जाल्ले नंतर म्हाका एक पटी लायक आय वॉज इन एट अ क्रॉस रोड समवेर म्हाका बगलें की मे बी हांव UPSC करता म्हणून बट समवेर म्हाका बगलें की हांव मे बी कॉमर्सान मुखार वचून कालें करता बिकॉज म्हाका केदाळी एक सगळ्यांनी करचें म्हाका तशें करूंक नाका आहलें आय एम नॉट सेयिंग की ऑल डॉक्टर्स इंजिनियर्स एंड ऑल आय एम नॉट सेयिंग बट कालें म्हणटात आय वॉन्टेड टू डू समथींग डिफरंट गुड थॉट बरें एक चिंता तुजें कित्याक म्हळ्यार आजकाल आमकां सडाव जाणांक काहीतर इंजिनियर डॉक्टर आनी कालें क्रीम खंयच्यान दिसता खंयच्यान चड डिमांड आहा तेंच जायचें म्हणून बघता बट नथींग रॉंग इन दॅट पूण तुजें एक चिंता तें दुसऱ्यांत आशिल्लें बट थंय न्हू हांगा तुवें एलोयशियस कॉलेज कालें म्हणटात PU कॉलेज तुवें चूज केली करेक्ट आनी थंय एडमिशना वयताना तुका कांय प्रॉब्लेम जावना न्ही No, absolutely not. In fact, our current principal, Father Clifford, he was very cordial आणि ताणें रेकग्नायज केलें इमिडिएटली म्हणजे पुरो टिचरांक इन्फॉर्म जाल्लें आनी सेम टायमार म्हाका पुरो प्रोविजन्स करून दिल्ले सो दॅट यू नो आय फील इन्क्लुडेड म्हाका कांय प्रॉब्लेम जायनातले बरी सो ही वॉज ऑलवेज मेकिंग शुअर की कालें म्हणटात म्हाका कांय प्रॉब्लेम जावन नातले ओके ओके सो तशें म्हाका प्रिंसिपल आतां तशें म्हाका एक हेल्प मेळ्ळ्यान म्हाका इट वॉज एक्चुअली व्हेरी गुड वय मागीर तुका आतां स्टडीज आनी पुरा करतना कोणाची हेल्प जाय पडटा की न्ही कशें इंडिपेंडंटली तूं हँडल करता ना ओके सो आतां स्टडीज म्हणटाना म्हजे 12थाचे सांगूंक गेल्यार हांवें तुमकां म्हजे टिचरांनी म्हाका वाचून सांगचे आहले नोट्स काल्याक म्हणल्यार म्हाका बूक आनी वाचूंक जायनात सो तांणी म्हाका वॉयस मेसेज धाडचे आहले शांती मॅम ग्लॅडविन मॅम अँड ऑल तांणी म्हाका मस्त हेल्प केलां एट द सेम टायम म्हजे कोण क्लासमेट्स आहलीं म्हजे कुशीन म्हजे एकले फ्रेंड बसताले आशिल म्हणून ताणें म्हाका मस्त म्हळ्यार केदाळी बोर्ड वाचचें 2 वर्सां ताणें बसून म्हाका बोर्ड वाचला बिकॉज म्हाका बोर्ड पळोवंक जायना नातल्यार कोणी म्हजे वांगडा म्हजे क्लोज फ्रेंड ग्रूप आहले तांणी म्हाका सांगचें आले अशें बरयलां बोर्डार सो हांवें तें नोट डावन करचें बिकॉज आनी खंय चलता न्ही जाल्यार म्हाका कालें म्हणटात हात धरून व्हरचें बिकॉज मेटा आनी म्हाका सोडूंक देवोंक आनी पुरा कश्ट जाता वय बट तुका खंय प्रॉब्लेम जावना म्हळ्यार सगळ्यांनी तुका सपोर्ट केला स्टुडंट्स जावं दी लेक्चरर्स जावं दी कॉलेज मॅनेजमेंट सगळ्यांनी तुका सपोर्ट केला सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केला थोडे पटी थोडे मिसअंडरस्टँडिंग आसतात बिकॉज काल्याक म्हणल्यार थोडे पटी अशें जालां की देव स्मायल्ड एट मी आनी म्हाका तांणी दिसना सो वेन आय डोंट स्मायल बॅक तांची इमिडिएट आसता की ओ ताका मे बी एरोगन्स आसा टील दे अंडरस्टँड या बट you know that is all part of human nature and I don't blame anyone because
even they are trying to adapt to someone, and it's truly amazing that they are at least putting that effort to adapt with me. होय आता तुका डे टू डे तुझ्या लाईफांत तुझे डेली ऍक्टिव्हिटीज आनी करूंक कांय प्रॉब्लेम जायना ॲक्च्युली म्हाका सुमार इश्यूज जातात. आतां तुमी स्टडीजाचे उलयतना म्हाका वाचूंक जाल्यार आमी बूक अशें दवरना, ताचे फोटो काडना, देन हॅव टू झूम इन अँड रीड, सो दॅट टेक्स मी अ लॉट ऑफ टायम. आनी काली हांवें वस्त हांगा दवरली, म्हाका तें सोदूंक जाय जाल्यार म्हाका बारीक कश्ट जाता. आतां बेड्डारच दवरली, बेड्डार मुखार आसा जाल्यार आय हॅव टू फील की आसा गी थंय ना गी थंय म्हणून. म्हणजे खुद आतां घरांत खंय जडूंक आनी अशें आसल्यार दॅट इज नॉट पॉसिबल, म्हाका कांय दिसना. ऑर म्हाका म्हजे थोडे पुरा पर्सनल काम काली आसल्यार म्हाका करूंक कश्ट जाता. आय कॅनॉट use the public transport at all. So I need to travel by auto, come back by auto, and only go to known places. I need someone with me. Okay. So these are certain limitations that come along with my problem. Okay, तुका एक्झाम बरयतना कांय प्रॉब्लेम जावना फायनल एक्झाम आनी फायनल एक्झाम बरयतना ॲक्च्युली सांगचें जाल्यार म्हजे लागीं 20 मिनटां वेस्ट जातालीं. म्हजे पेपरार लायट ब्लू लायन्स आसतले, सो एका वायट पेपरार म्हाका लायट लायन घाल्यार ते एक तर कॉम्प्लिमेंट जाता कलर्स. सो म्हजे एकले स्क्रायब आहले, ॲक्च्युली वेरी थँकफूल टू जॉसलिन फॉर दॅट. ताणें म्हाका फूल एक्झामान म्हणजे पुरा आन्सर शिटाक अशें स्केलांत पेन्सिलार परतून लायन ओडचे. सो दॅट टेक्स अ लॉट ऑफ टायम बिकॉज आनी हांवें एक पाटी बरयल्यार म्हाका पाटी वाचूंक जायना. सो हांव काले बरयता तें म्हाका उडास आसाचें. तशें अकावंटन्सी आय वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट तें पेपर बिकॉज ते अशें पळोवन पाटी पळोवन बरोवन ते म्हाका तशें म्हाका कश्ट जाता तें करतना. हर्षल सी नाव तुका म्हळ्यार स्लोली म्हळ्यार एक ग्रॅज्युअली दिस्ट उणी 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 जावन येताना तुका एक भितर एक फियर आयिल्लें काले म्हणी ओके फ्युचरान कालें वॉट इफ आय म्हळ्यार 100% हांव ब्लायंड जालें जाल्यार वाट थंय तुका काले नेगेटीव थॉट्स आयिल्ले कितें हाऊ डीड यू फायट बिकॉज दॅट युअर स्पिरीट आज तूं हांगा कित्याक आसा की म्हळ्यार तुजें पॉझिटीव स्पिरीटाक आनी आय वॉन्ट टू स्प्रेड दॅट पॉझिटीव स्पिरीट टू एवरी वन. सो हाऊ डीड यू फील दॅट? सो इनिशियली म्हाका ॲक्च्युली ल्हानपणांत गोत्तालें की इट वॉज ग्रॅज्युअली गोईंग टू डिटिरियोरेट म्हणून. अरावंड एक मंथ म्हाका मस्त लायक हांव इल्लें लो फील करनासलीं की यू नो ओ म्हाका जालें. आनी ते ट्रिटमेंट्स आनी पुरा म्हणटाना बिकॉज हांव अंडरगॉन लायक एन नंबर ऑफ ट्रिटमेंट्स आनी ते तितले ट्रिटमेंट करतना म्हाका काले म्हणटा इट मॉरली ब्रेक्स यू. बट ॲट द सेम टायम पळोवंक गेल्यार एक इतले टायमा मागीर एक एक्सेप्टन्स बिल्ड जाता. एक एक्सेप्टन्स बिल्ड जाता आनी इवन इन केस फ्युचरान काली जाल्यार टेक्नॉलॉजी इम्प्रूव जाल्या अँड आय नो की आय विल बी केपेबल इनफ टू मे बी फेस इट बाय देन. ती एक लेवल ऑफ मॅच्युरिटी येवन आसता अँड आय एम सरावंडेड बाय गुड पीपल अँड एट द एंड ऑफ द डे काले जाल्यार आय नो की we will push through life na. So म्हजे करियरांत आय एम लिटल वरीड अबाउट द सेम थिंग की म्हाका जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज कशे मेळटात बिकॉज ॲट द सेम टायम ती तांकां इट्स कंपनी जाल्यार इट्स लायक लिटल प्रॉफीट ओरिएंटेड एंड ऑल. सो तांतू पुरा इल्ले टेन्शन्स आसात. बट आय एम लेटिंग थिंग्स गो विथ टायम सो दॅट आय एम एबल टू फिगर आउट हांव कालें करतां कशें करतां अँड आय फील थिंग्स वील फॉल इन प्लेस. सो बिकॉज इफ आय वरी अबाउट इट टुडे I will not be able to function today. Exactly. And you are not worried about your past. And I'm sure you are not too anxious about tomorrow also. No, I'm not. Should not be. No. And today, you should enjoy that whatever God has given to you. And you are brilliant. म्हळ्यार तूं एक brilliant, talented. Other than studies, तुझे काले hobby आसात? Okay, I love to sing, dance. College in active alli. Wow. दोन event and I was there आणि म्हाका अशें usually public speaking speeches and active आसा MC active आसा. I'm active when it comes to dance music and आनी पुरा active आसा. Usually extra curricular activities आमकां आमचे प्री युनिक सॅपमन्स आनी म्हणून आहले. स्कुलान जाल्यार स्पोर्ट्स कॅप्टन आनी प्रिफेक्ट्स तले हांव लिडरशीप रोल्स काडून घेवन आहलीं. So sports active alli back in school, but now I cannot anymore. Yeah. So but singing म्हळ्यार खंयचे पदां तुका like? I sing English.
English? युजली वय इंग्लिश हांव सिंग करता खंयचें फेवरेट गो तुजें? तशें काय ना वय हिंदी कोंकणी? हिंदी सिंग करता हिंदी एक्चुअली जाल्यार म्हजी मम्मी सिंगर आनी कोंकणी हांव तितलें सिंग करना म्हणल्यार Okay, okay. वय सद्या एक्सपोजर मेळ्ळो ना तुका ना. प्रोग्राम आनी खंयचे इव्हेंट आनी आसल्यार वचोंक की तुका कस्ट वय न्ही बरें आतां तूं PUC जाल्ल्या उपरांत वॉट नेक्स्ट? PUC जाल्या उपरांत रायट नाव म्हजे मेयांत एंट्रन्स टेस्ट आसात आय एम इदर प्लॅनिंग फॉर क्रायस्ट इन बँगलोर और आय एम प्लॅनिंग फॉर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स विच इज इन डेली ओके गुड या सो म्हाका लायक CUET प्रिपरेशन जातात म्हजे होपफुली डेलीन म्हाका ती सीट मेळटा एग्जाम क्लियर करता बट इफ नॉट एटलीस्ट क्रायस्ट इज वॉट आय एम लुकिंग फॉर क्रायस्ट कॉलेज Yes. ओके येस हर्षल आतां पळय 10% ओनली तुका आतां विजन आसा एवरी इयर गी कशें इवेंच्युअली ते कशें हें जावन येता तुका हाऊ डू यू फील दॅट ओके सो म्हाका ते इमिडिएट डे टू डे म्हाका कळना कळना ओके ओके सो आतां हांव एक टेस्ट आसता गी ना ताका कांय टेस्ट ना Okay, रिसंटली एक्चुअली म्हजी एक UDID कार्ड म्हणून आसता आमकां फॉर आमची कॅटेगरीक ते UDID कार्डाक आमकां एक टेस्ट करूंक आसता सो दॅट इज वेन रिसंटली आमकां कळ्ळें की वेर इट वॉज 60% ऑफ लो विजन ह्या पटी म्हजें कार्ड येताना इट इज कम आउट एज 90% ब्लायंडनेस सो ते कशें जाता म्हळ्यार मे बी एवरी इयर या एटलीस्ट वन्स इन लायक 2 to 3 years तुका एक अंदाज जाता लायक म्हाका 2 वर्सां पयलीं 10th म्हाका एटलीस्ट बूक वाचूंक जातालो आनी आज म्हाका बूक वाचूंक जायना म्हाका एक 10th मे बी म्हाका एक काली आतां अशें पळयल्यार म्हाका एक कळटलें ओके हांगा एक मॅट आसा जागृत आसा जेवणान आतां म्हाका तें कळना सो हांवें खंय वचून पांय दवरून हांव निसरलीं तशें सो म्हाका तशें तसले डिफरन्स कळटा ओके उणें जाता म्हणून अशें डे टू डे पळोवंक गेल्यार तुका तें कळना बिकॉज इट्स अ ग्रॅज्युअल रिडक्शन बट ओवर टायम तुका तेचें इम्पॅक्ट कळटा ओके ऑल द टायम आतां तूं डिग्री करूंक काले म्हणटात आपले पुरा प्रिपरेशन करना आसाय भोवशा एंट्रन्स एग्जाम पुरा दिवन आसाय रिडींग तुका आतां करूंक कस्ट बट लायक ऑडियो बुक्स या दुसरे व्हिडिओ ऑडियो हातून आर यू इंटरेस्टेड इन दोज एक्चुअली यूट्यूब विडियोज आर ओके म्हणटात ऑडियो बुक्स आर करतात म्हणून बट एक्चुअली पळोवंक गेल्यार इट इज नॉट इजी बिकॉज तूं ऑडियो बुक्सांत आयकत आसतना तुका खाली जाय जाल्यार यू हॅव टू रिवायंड आनी तुजे मतीर तूं कितलें विज्युअल लर्निंग आसता एक आतां हांव उलयतना वर्सीस हांवें काले की कोणाकी अशें सांगतना तुका ते दोनी आल्ल्यार वट्टकूच तुका इजिली ग्रास्प करूंक जाता सेम थिंग तुका ऑडियो मात आल्यार तुवें ते तितलें मोत दिवचें तेजें सो ऑडियो बुक्स नॉट रियली बट देर आर स्टील पीपल म्हाका वॉयस मेसेजीस धाडटात तेंच्यांतल्यान म्हाका कॉलार वाचून सांगतात की अशें अशें तुजें आसा क्वेश्चनां वाचून सांगची ताका हांवें आन्सर करची मम्मी सद्दां म्हाका लागीं 200 क्वेश्चन्स धाडटा प्रॅक्टीस कर म्हणून तशें म्हजें प्रिपरेशन जाता कसले क्वेश्चन्स रिलेटेड टू सो जनरल नॉलेज आसा 6 पेपर्स आसात म्हाका दिवंक जनरल नॉलेज इंग्लीश आनी नेक्स्ट पुरा म्हजे नॉर्मल सब्जेक्ट्स आहेत सो मॅथ्स अकाउंटन्सी बिझनेस आनी इकॉनॉमिक्स बट आय थिंक स्टील यू कॅन ट्राय UPSC दिल्ली गेल्यार आनी की बरें वय सो I'm actually I'm still considering because the public sector is something which will be more secure for me. Yes. And UPSC is something that's still there on my mind. Very good. But at the same time, I want to explore new options. I don't want to restrict myself because UPSC there's also this life of mobility which we will have to commit to. And the life of mobility is not very suited for me. Okay. So the transfer kartana maka eka jagetan dusre. So now when I'm adjusted to Mangalore, it becomes difficult for me to move around. No, that is the next काले म्हणतात आपले ते उपरांतले क्वेश्चन बट हियर डेफिनेटली यू हॅव रिजर्वेशन True. रिजर्वेशन आसा तुका Correct. आतां
गव्हर्मेंटाचें डिसेबिलिटी कार्ड आसा कार्ड आसा वय. वय सम प्लेसीस तुका हेल्प जावंक पुरो आनी Yes. इवन UPSC लेवलाक वेतानय ते हेल्प जावंक पुरो Right. बट वेदर इट इज नॉर्मल ऑर एनीथिंग UPSC is UPSC, IAS is IAS, IPSC is IPS. Correct. So I want you to try for that. Then I have one more suggestion. कालेंगे म्हळ्यार तुजे एक्सपिरियन्स आसा पळय, यू आर व्हेरी यंग, 17 or 18. 18. 18 year old. 18 year old अंत तुवें जायते काले म्हणटात आपले इतले एडवर्स सिच्युएशन अंत एडवर्स सिच्युएशन यू हॅव कन्वर्टेड इनटू पॉझिटिव्हिटी. When you scored 578, when you said that you scored 578, I said wow, because it is not easy. It is not easy. तुका तितले easy नाही ते स्टडी करचे, तितले डेडिकेटेड आसले. Now you have to motivate others. You are motivating, but there are so many what asat. Maybe you can write a book, True. okay, Right. and you can do videos. Okay, मागीर there are so many. You can तू खंय वचोन even institutionाक वचोन you can talk to them, you can interact with the students, you can address them. There are a lot of things you can do, and I would request you to काले म्हणटात consider those. डेफिनेटली. ॲक्च्युली रिसेंटली आमच्या कॉलेजान माजस म्हणून एक त्यांचे एक इव्हेंट असता. सो माय कॉलेज गिव मी दॅट ऑपॉर्च्युनिटी टू interact with the students and talk to them about my problem, and they even encouraged for a blind walk so that others are able to experience what maybe I experience. So that was something wonderful they did for me. Yes, Harshal, तू एक strong message दिता entire society क कित्याक की म्हळ्यार that one word which I liked was acceptance. You accepted. There are certain things we do not have control in our hand. Right. Correct? And आमच्या हातांत कंट्रोल ना गी बहुशा ते आमी एक्सेप्ट करनासतना दुसरी वाट ना. देन दिस पर्टिक्युलर डिजीज आका क्यूर ना न्ही आका कांय क्युअर ना. आनी की इट इज स्टील ऑन सायंटिफीक रिसर्च लेवलार आसा आनी की आनी ते एक मे बी क्युअर येवंक मे बी अनदर मिनिमम 5-6 years ऑन द लोवर एंड आमी पळयते आसा. इट्स लायक ते करेक्टिव्ह लेन्स म्हाका सुमार जाणां सांगतात वाय डोंट यू यूज करेक्टिव्ह लेन्सेस, सर्जरी करे, लेझर, आयुर्वेदा पुरा ट्राय करून जालें. बट या सम थिंग्स आर टू बी मे बी लेफ्ट like how it is. Yeah, which is as I said, yes, काले म्हळ्यार control ना आमच्याकडे. Way. And actually पळोवंक गेल्यार there are so many people who are born blind. There are so many people who are maybe in worse conditions than I am. So maybe if you look at it in that way, maybe I'm blessed that I'm not in their situation where Yes, that is very, very positive thinking, Harshal. Ata, finally, I want you to give a very strong message to all of our viewers, especially the youngsters and those who are, suffering from 100% disability, maybe vision, maybe hearing, maybe ulonche, ya dusre kanche. I want you to motivate them. Yeah. So ताका हांव जस्ट एक विशय सांगता. तुमकां सुमार जाणां सांगतात, सुमार जाणां आसा तुमकां सांगची की तुका हें करूंक जायना, तें करूंक जायना, आनी तुका सुमार जाणां इवन हें सांगची आसात की ओके मे बी तुका तितलें करूंक जावचें ना इन अ व्हेरी इनडायरेक्ट मॅनर. बट तुका कालें जाय जाल्यार करूंक यू आर मोर दॅन केपेबल टू डू सो. And never lose hope, because somewhere in this world there's someone who's suffering a little more than you. So if you look at it in that way, you're blessed. Yes, true. Sometimes you'll be broken, sometimes you'll feel upset. तुमका थोड्या पटी अशें फील जाता की ओके म्हजे कडेन कांय ना करूंक. But that is when you know की when something's taken away from you, maybe another 100 things have been given to you. So it is our responsibility to utilize those things and move forward and accept, as you said, acceptance, and not stay there, but try and do much more than what we can do, because each one of us has that speciality, each one of us has that capability. Okay. That's all I'd like to say. आणि तुझे पेरेंट्स आहेत तू एकल्यान भुरगे Why? आणि तुझी मम्मा बरी तुझी बॅकबोन. Yeah, my mom, she's gone above and beyond in her life to support me. तिने म्हाका मस्तो म्हाका वाचचे, माय एज्युकेशन आनी पुरा she's gone above and beyond to help me out. केदाळी तिने म्हाका कांय उणें करूं ना. And
even I understand as a mother she might feel low sometimes, but you know what, she's a very strong woman. She's a very strong woman, and sometimes looking at her, maybe that gives me strength. Very good. That is Yeah. what all we need is we must be काय म्हणतात आम्ही इमोशनली स्ट्रॉंग असल्यार आमचे सेल्फ एस्टीम बारी हाय आसता. देन आमकां खंयचेय एडवर्सिटी आयली जाल्यार आमकां तितले कश्ट जायनात. हर्षल, थँक यू व्हेरी मच अँड गॉड ब्लेस यू Thank you. अँड आय विश यू ऑल द बेस्ट. आनी एक दीस तुवें प्रूव करून दाखयचें की तुज्या एडवर्सिटींत तुवें कालें आमकां अचीव केलाय. आमच्या सगळ्या कम्युनिटीक कशें तूं प्रायड हाडूंक शकताय, प्राऊड करूंक शकताय म्हणल्या विशयांत आमी आमचे सपोर्ट तुमचे आसा, तुजे लागीं आसा. तशेंच आमचे एंटायर ऑडियन्स आसात, Thank you. व्ह्युअर्स आसात, तांचे ब्लेसिंग आनी प्रेयर्स तुजे कडेन आसात. Thank you so ऑल much, द sir. बेस्ट अँड गॉड ब्लेस यू. मोगाचे न्हू हांगासर एक ल्हानशी स्टोरी हर्षल नरोन्नाची. 18 year old PUCंत 578 आउट ऑफ 600 मार्क्स काडल्यात आनी 90% ताचें विजन ताका ना जाल्यार काल 10%. ताणें 100%च्या की चड अचिवमेंट केला. आनी आमचे ब्लेसिंग्स आनी प्रेयर्स ताजे लागीं आसूं दीत. देव बरें करूं. काल आज आणि फाल्यां